हज यात्रेक वचपाक गोंयान येवन रावपी मुस्लिमां खातीर हज हाऊस बांदपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला। ताचे खातीर गोयचे हज समितीचे वांगड्यांची बसका घेतलो अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयला। हज यात्रेक पासपोर्ट दिवपा खातीर वेर्ण्या जाल्ले कार्यावळींत पर्रीकार उलयतालो। एक हाज्यांक आमी फॅसिलिटीज दिवपाची म्हळ्यार आमचे अशें कितें जे हाजीत येतात न्ही हांगा ते 2 दीस पयलीं येतात। 2 दीस पयलीं येवपाची ताका रिजन आसा। कितें आसता 2 दीस पयलीं येवप म्हणल्यार हांगा पयलीं आमी तांकां रेजिस्टर करतात। रेजिस्टर करतली मागीर तेंचें रेजिस्ट्रेशन सौदी वयतात। सौदी वचून थंयच्यान तांकां एकोमोडेशन प्रोवायड जाता। एकोमोडेशन प्रोवायड जातरी आमी नेक्स्ट डे तांकां डॉक्युमेंट दितात। डॉक्युमेंट दिवन सगळे आमचो प्रोसिजर आतां कंप्लीट करून तांकां बाकायदा आमी आमचे कोचीस आसतात तातूंत बसून तांकां एअरपोर्ट व्हरून तांकां आमचे एक होली प्लेस मक्का आनी मदिना थंय वचपाचें आमी तांकां ते प्लेनान बसून तांकां आमी धाडटात। ताका हांगा यो म्हजे कडेन बस हांव काही वेवस्था परमनंट बेजीस काही टेम्पररी बेजीसचे लागताले। वर्सान एकदा ते काही गजाली आयच्या दिसाक लागता काही गजाली रेग्युलर लागता ते ताका हांगा यो म्हजे कडेन बसून आमी वर्कआउट करता। IPL स्पॉट फिक्सिंग केशीन क्रिकेटर श्रीसंत आणि अंकित चव्हाणाचेर BCCIन आयुष्यभराची बंदी घाल्या। अमित सिंगाचेर 5 वर्साची बंदी घाल्या। राजस्थान रॉयल्साच्या हे प्लेयरांनी IPLान ओव्हरीक ठराविक रन दिवपा खातीर फिक्सिंग केल्ले म्हूण चौकशेन उक्ताडार आयला। BCCIचे भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचो मुखेली रवी सावनीचे समितीन केल्ले चौकशेन 5 जाणांक दोशी थारायले। अजित चंडीलाचो निवाडो मात जावपाचो आसा। भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचो मुखेली रवी सावनीच्या फुडारपणाखाला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान IPL स्पॉट फिक्सिंगाची चौकशी केली। श्रीसंत, अंकित चव्हाण, अजित चंडीला आणि अमित सिंग ह्या 4 क्रिकेटरांक BCCIन दोशी थारायल्यात। श्रीसंत आणि अंकित चव्हाणाचेर BCCIन आयुष्यभर बंदी घाल्या। अमित सिंगाक 5 वर्साची बंदी घाल्या। सिद्धार्थ त्रिवेदीचेर 1 वर्साची बंदी घाल्या। हरमीत सिंगा आड पुरावे नाशिल्ल्यान ताका निर्दोष सोडला। ह्या समितीचो अहवाल 29 सप्टेंबराक जावपी BCCIच्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसके वेळार मांडटले। अजित चंडीला अजून सावनीक मेळपाचो आसा। भावाचे निमणे संस्कार करपा खातीर 6 ऑगस्टाक 2 दिसां खातीर ताका जामिनाचेर सोडिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आणि आता पळोवया चवथीचो व्हिडिओ। आज आमी तुमकां दाखयतात मेरशे कार्मी भाटातले साईनाथ शिरोडकराचे फामिलीचो आणि ग्रँड मरोड साळगावचे दयानंद मांद्रेकराचे फामिलीचो गणपती। 5 दिसांची चवथ जाली आणि गणपती वर्साचे वाटेक लागलो। पळयात फोगाचे गडगडाटान गणपतीचे विसर्जन। गणपती बाप्पा शोभा
इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.